मोगाच्यानो समर्थ आणि सावला संवाद कार्यक्रमाक तुमका समेस्तांकी स्वागत। कणातीतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार्थ 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 सोम्या चढय आमचो भावार्थ। समर्थ आणि सावला पवित्र पुस्तक बायबल देवाचे उतर आटापचे पुस्तक हातूं जिविताची उतरां आसात। सान जेरोमो आमकां सांगता जो कोण देवाचे उतर नेना तो देवाकच नेना म्हणून। तशें म्हणटा आसतना देवाचे उतर सारक्या रितीन समजून घेनातल्यार आनी आपणाक जाय आसले बरी समजून जर तर ते हेरांकी तशेंच सांगल्यार तांतूं बरें जावचें की वायट जावंकी साध्य आसा। म्हळ्यार मनशाक मतींत घुसपट गोंदळ उपजोवन पवित्र सभेंत जायते वांटे फांटे जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटात। देखून पवित्र पुस्तक देवाचे उतर आटापचे पुस्तक ते आमी सारक्या रितीन बऱ्या रितीन समजून घेवंक जाय। ह्या विशयांत आज आमकां माहिती दिवंक आमचे संगी बारेली दिएसीसीचो धर्माध्यक्ष बिस्प इग्नेशियस डिसोजा आमचे संगी आसा। तुमच्या समेस्तांच्या नांवान समर्थ आणि सावला ह्या कार्यक्रमाक बिशप इग्नेशियस तुमकां स्वागत मागता। देव करूं बरकत। समर्थ आणि सावला मोगाच्यानो संवाद कार्यक्रम आरंभ करच्या पयले मोटव्यान बिसाहेबाची परिचय करून दिता। 1960 इसवेंत चिकमगळूर दिएसीसीच्या बसरीकाट्या फिरगजींत तांचे जनन। 1993 इसवेतावन तांचे कुटुंब अशोकनगर फिरगजींत वस्तीकरण आसा। बिसाहेबाचे प्राथमिक शिकप हायस्कूल जाताच ते लखनौ दिएसीसी खातीर सेमिनारीक भरती जाले आनी अलाहाबाद सेमिनारींत तांचे तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्र शिकप तांणी जोडले। 1991 इसवेन एप्रिलाच्या 7 तारखेर तांकां ह्या जाकी दीक्षा मेळ्ळी आनी उपरांत दिएसीसींत वेगवेगळ्या हंतांनी तांणी वावर केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा। इस्कालांत वायस प्रिंसिपल जावन आनी त्या उपरांत प्रायवंतो ह्या जाकांच्या घरची जबाबदारी वैशिल्ली आनी तशेंच आंतरधर्मी संवाद
हाची जबाबदारी तांच्या लागीं आशिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा आनी हाच्या मजगत रोमांत ग्रेगोरियन युनिवर्सिटींत बिब्लिकल थियोलॉजी हातूंत लायसन्शिएट तांणी केल्लें आनी उपरांत रोमांत परतणे पोवटी अर्बनियन युनिवर्सिटी हांगासर तांणी देवशास्त्रांत बिब्लिकल थियोलॉजींत PhD सनदी जोडल्या कॅथेड्रलाचे विगार ते जावन आशिल्ले आनी तशेंच DSCचे विगार जेराली ते जावन आशिल्ले कन्नडा तुळू कोंकणी हिंदी इंग्लीश हे भासो ते उलयतात जर्मन डॉयश आनी तशेंच इटालियन भासोय ते जाणात आनी उलयतात आनी तेच प्रमाणे हिब्रू ग्रीक आनी लातीन भास ते जाणात साबार भासो ते जाणा आसात आनी तेच प्रमाणे तांच्या कुटुंबांत देव आपोवणी मस्त आमकां पळोवंक मेळटात तांचो भाऊ फादर पाऊल मेल्विन डिसोजा हो प्रस्तुत BJ फ्रायरींत तांचो सुपिरियर जावन आसा कापुचीन पाद्र्याप तांची भयण मेरी नॉल कॉंग्रिगेशनांत धार्मीक भयण जावन आसा तांचो मावळो फादर JB क्रास्त प्रस्तुत आश्रयांत नियोजित निर्देशक अशें तांच्या कुटुंबांत जायती देवापोवणी आमकां पळोवंक मेळटात आज आमचे संगीते आसात आनी तांच्या लागीं आमी हे संवाद कार्यक्रम प्रारंभ करता मोगाच्या धर्माध्यक्षानो तुमच्या लागीं विचारचे पयले सवाल आसा देवाची उतरां आठापच्या पवित्र पुस्तकाक आमी बायबल म्हणटा कित्या खातीर हो शब्द बायबल म्हणून आमी वापरता हो शब्द बायबल ग्रीक आनी लात्या भाशेंतल्यान आयला म्हळ्यार ग्रीकांत बिब्लिया वा बिब्लॉन म्हणल्यार शब्द आसात ताचो अर्थ पुस्तक देखून आमच्या बायबलाक बायबल म्हणलें नांव आयलां ताजे मूळ शब्द हो आसा बिब्लॉन बिब्लॉन पुस्तक म्हणून अर्थ वय ओके आमी आयकल्ले प्रमाणे बायबल पुस्तक पवित्र पुस्तक बरोवंक मस्त लांब काळ लागला म्हणटात सरी सुमार कांय कितलो वेळ लागून आसूं पुरो बायबल बरोवंक सुमार 1085 वर्सां पूण हे कंटिन्युअसली आनी बरोवन ना मोदें मोदें ओके थोड्या बुकांक चड तेंप लागला थोड्या बुकांक उणो काल लागला एक एग्जाम्पल दिवच्यार उदाहरण जाल्यार मालाकीच्या ग्रंथा उपरांत सुमार 400 वर्सां कांय लिखिल्लें आमकां चरित्रांत मेळना ओके तशें पूण सगळ्या बुकांचे आमी लेख घाल्यार सुमार 1085 वर्सां बायबलाक लागल्यांत म्हळ्यार बायबलांतलो बरयल्ल्या पैकी प्रथम पुस्तकां तावन निमाण्या पुस्तका पर्यंत धरल्यार सादारण लागीं 1500 वर्सां मसोर लागला पुस्तकां बरें पवित्र पुस्तक आमी आतां ह्या पवित्र पुस्तकांत इतलेच पुस्तक म्हणून आसात लागीं 70 आनी 3 पुस्तकां आसात हे खंयच्या आदाराचेर कशें हें 70 आनी 3 पुस्तकां म्हणून विंचलीं काउन्सिल ऑफ नायसिया कॉन्स्टंटायनाच्या टायमार ओके साबार मुखेलांनी मेळोन कोणें हे बायबलाचे पुस्तक म्हळ्यार ग्रंथ वाचून जणवाय आसल्यांनी तांतूं निर्धार घेतिल्लो ओके आमच्या कॅथलीक बायबलांत 70 आनी 3 ग्रंथ आसूंक जाय म्हणल्यार एक निर्णायक येवन ताच्या उपरांत आमी बायबलांत इतलेच बूक आसात म्हण एक म्हळ्यार कंप्लिशन वय तें जालें त्या सभेंत कोण सकट आसले लायक बिसाहेब देवशास्त्री असले पुरा जाणटे मनीस थंयसर आसले की वय जाणटे मनीस कोणें विशेश जावन इजुबियस तशेल्यांनी मुख्य पात्र घेतला तांणी वय बायबल त्या वेळार जाणवाय आसून देवाचें उतार म्हळ्यार कितें ह्या उतरांतावन मनशाक कसली शिकोवण जाय हें पुरा चिंतून तांणी निर्णय घेतला तशें म्हणटा आसतना
या बायबलांत आता आम्ही सांगल्या प्रमाणे विंगड विंगड काळार विंगड विंगड पुस्तकां बरयल्यांत तशें म्हणटा आसतना बायबल एक पुस्तक म्हूण सांगता की ह्या थोड्या पुस्तकांचो एक जमो पुस्तक म्हूण सांगयात थोड्या पुस्तकांचो एक जमो म्हूण येता आनी इंग्लिशांत आमी बायबल इज अ लायब्ररी म्हणटा ओके वय म्हळ्यार बायबला विशयांत लाखांनी लेखनां आसात बूक आसात विवरण दिल्ले ते देखून बायबल इज अ लायब्ररी ओके सबार पुस्तकाची एक ग्रंथ पूण बायबलचे प्रभाव इतलो आसा की संवसारार आमी एक लायब्ररी म्हूण येत अशें म्हणटात काल म्हण सांगल्यार बायबल मस्तू भासांनी तर्जुमो भाशांतर जाला म्हणून बायबला तितलो भाशांतर जाल्लो पुस्तक हांव चिंता दुसरो कांय ना गे म्हूण दिसता सादारण सोडवणे कितल्या भासांनी कांय भाशांतर जाला जावयेत सगळो बायबल पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो सुमार 800 भासांनी हें जाला भाशांतर जाला काली नवो सल्लो 1000 भाशांची चड भाशांतर जाला आनी थोडे बुकी ल्हान ल्हान बूक थोडे बायबलाचे ते भाशांतर जाल्यात वय ते सुमार 2000 चड तीक आसात सादारण चड उणे ह्या संवसारांत कितल्यो भासा आसात त्या सादारण चड उणे त्या भासांनी बायबल भाशांतर जाला म्हूण येत सगळो नातल्यार इल्लो हांवें कडेन वाचलें आसा हर एका दिसा सुमार 3000 लेखनां संवसारार बायबलाच्या विशयांत प्रगट जातात म्हणून दिसाक 3000 लेखनां सगळ्या संवसारार ओके मस्तू भासांनी भाशांतर जाला आनी ताज्या उपरांत बायबलाचेर मस्तू लेखनां फायज जाला आतां तुमी सांगलें काले म्हूण सांगल्यार नायसिया ह्या कावन्सिलांत ह्या बायबलांतलीं पुस्तकां ती सादारण कितलीं आसा जाय म्हणून एक तांणी निर्धार केलो फायनल केलें म्हणून खंयच्या आदाराचेर म्हळ्यार खंयच्या क्रायटेरियाचेर हुंदून त्या वेळार काय मस्तू पुस्तकां आसलीं जावं पुरो भावार्थाक संबंद जावन तांतली ही इतलीं पुस्तकां विंचून काडना इतले बायबलांत आसा म्हूण सांगलें ताणें खंयच्या आदाराचेर खंयचे क्रायटेरिया पयलें क्रायटेरिया जें कितें लिखलां तें देवाच्या प्रेरणा मुखांतर जालां गी ना गी म्हणून इन्स्पिरेशन पयलें एक कारण दुसरें तांणी थोडे रूल आनी लॉस म्हणटात लॉस कॅनन्स म्हणटात आमी वय ते अप्लाय केलां हाका आनी हांतू जर तर तांकां कितें म्हणी उणेपण मेळ्ळें ह्या बुकांक आनी बायबलांत घालूं ना ओके ओके वय आतां देवाचें उतर पूण बरयलां मनशान वय त्या मनशान बरयलें ताज्याच स्वास्थाकी बरयलां गी ह्या देवाच्या प्रेरणानंत बरयलां गी म्हणून कशें समजूं येता गी म्हणून हें कितें गे म्हळ्यार बायबल सोडवणेचे विशयांत तसो मुख्य उद्देश मनशाची सोडवण कशी जाली ओके आनी पोरण्या सल्ल्यांत आमी जेजूचे विशयांत सबार प्रॉफेसीज आमकां आयकोंक मेळटात सो देवान सोडवण कशी केली ह्या विशयांत पोरनो सल्लो आमकां उल्लेख करता तशेंच नव्या सल्ल्यांतय जेजूचे विशयांत आमकां आयकोंक मेळटा देखून कोणें हो निर्धार घेतला की त्या वेळार तांणी पयलें जावन हें उत्तर जेजूक संबंद जाता की ना गी म्हणलें एक विशय तांच्या मतींत आसलो तशें तांणी निर्णय करन ह्या हे बूक बायबलांत आसा जे म्हणलें एक तांचें निर्धार घेतलो तांणी ओके बायबल आमी सामान्य जावन पानां परतीच आसतना सुरवेर आमकां इम्प्रिमातूर म्हूण मेळटा कोणी धर्माध्यक्ष ताका दिता तशें म्हणटा आसतना बायबल पवित्र पुस्तक तो अधिकृत आनी अनाधिकृत म्हणून आसा गे कांय आसात कित्याक म्हळ्यार पयलें जावन बायबल भाशांतर जाताना ताका आमी रोमांतावन एक परमिशन घेवन येवंक आसा ओके वय ते परमिशन मेळ्ळ्या उपरांत ताका पब्लीश करयेत एक तें जावन आसा भाशांतर कर तशें बायबल आसात भाशांतर जाल्यात पूण ताका ती परगवणी मेळोना ओके ताका आमी अनाधिकृत म्हणयेत
पळोवंक गेल्यार थोड्या इस्कालांनी युरोपांतांनी परा वय मायंड क्राफ्ट म्हणले एक बायबल्स मेळटात खाली भुरग्यांक शिकोवंक मात्र ओके तांतू अशी थोडी पिंतुरां भुरग्यांनी पळोवन थोडे काणयो बायबलांतल्या काणयो ताका अनऑफिशियल म्हटल्यार अनाधिकृत बायबल म्हणयेत ओके 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 दोन्ही आसात ऑफिशियली आसात आनी अनऑफिशियल अधिकृत अनाधिकृत दोन्ही आसात आमी आतां अनाधिकृत वाचल्यार जाता की म्हणून सांगला ते देवाचें उतर म्हणून समजून घेवयेत गे आमी आतां ल्हान भुरग्यांक आमी कशें डायरेक्ट वचूंक कसतात ओके देखून थोड्यांनी लेखकांनी पण बरे येणार आसात गी तांणी बरें करून चिंतून थोडे बरे आमचे बायबलांत काणयो आसात भुरग्यांच्या मती कशे त्यो काणयो आमी सांगून एक तांकां लिसावन दिवयेत गी म्हणल्या उद्देशान तांणी ते बरयलां हांव चिंता तांतू भुरग्यांच्या मतीक बरेंपण आसतलें ओके पवित्र पुस्तकांत बायबलांत आमी पळयल्यार निमाण पुस्तक जुवांव केल्लें उगडापण हो पुस्तक आसा तशें म्हणटा आसतना ताजे उपरांत देव मनशा लागीं उलोवंक ना गी ह्या एका दोळा उलयलां जाल्यार दुसरी खंयचीय पुस्तकां आनी मुखार कांय बायबलांत सेरवूंक म्हण साध्य आसात गी ऍड करूंक हांव चिंता आनी दुसरे बूक सर्वंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार येदोळ चरित्रेंत आमकां कितें बायबला विशयी समजणी मेळ्ळ्या गी हय बायबल इज कंप्लीट वय आतां पूर्ण जाला तो ओके वय आनी बायबल असो उद्देश आसुल्लो आमकां जेजू विशयांत एक सत उगडापें करूं तें देवान जेजूक ह्या संवसाराक धाडून आमकां उगडापें केलां देखून प्रेरण कितें येदोळ जालां गी तें कंप्लीट त्या देखून बायबलाक आनी एडिशनल बुक्स काणयोची गरज ना एक त्या देखून हांव चिंता मुखारी की जावचें ना म्हळ्यार दुसरे बूक सर्वोंचे एक असाध्य म्हण चिंता हांव कितें सकड साल्वासांवाक गरज आसा तें आसा तांतू ऑलरेडी आसा आनी त्या उतरा मुखांतर देव आजून आमचे विशीं आमचे लागीं उलयता ओके आनी तूं पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता आसतना आमकां एका रितीचे सिंटिमेंटा इमोशन्स सेंटिमेंट्स आनी प्रासात वाचता आसतना थोडे फावटी कालें करतात म्हूण सांगल्यार पवित्र पुस्तक बरो करून सांबाळून दवरतात आनी हेर थोडी कालें करतात म्हूण सांगल्यार वाचून थोडे फावटी गिटी घालचे आसतात हें पुरा करता आसतना थोड्यांक ऑफेन्सिव्ह म्हणल्यार बरें इल्लेशें कितेंगी बगता सारकें न्ही म्हणून हे बायबलाचेर आमी वाचता आसतना अंडरलायन करी येता की आनी ताच्या मागीर खंय गरज पडल्यार कांय सायड नोट आनी कांय बरोवं येता की आमी बायबल म्हळ्यार बायबलाची पानां आसात पळय वय तें खाली पेपर देखून म्हाका कितें बायबलांतल्यान प्रेरणा मेळटा गी वय तें अंडरलायन करून गी ताका कांय कलर घालून म्हाका एक प्रेरणा मेळचें आसा जाल्यार हांव चिंता तांतू कांय सूख ना म्हण चिंता तांतू बायबलाक कांय अपमान जायना पवित्र पुस्तक आमी वाचता मागीर वाचून पोरनो जालो म्हण चिंत्या मस्त वापर जालो ताचो थोडे फावटी काल जाता म्हण सांगल्यार नवें एडिशन येता म्हळ्यार दुसरी आवृत्ती येता आनी त्या जाल्यार संदर्भाचेर हो वापर पोरनो जाल्लो बायबल तो कालें करी येता म्हळ्यार डिस्ट्रॉय करी येता की या तसो सांबाळून दवरचें गे आमी कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचें उतर म्हूण सांगता हांव पोरना जाल्या उपरांत मागीर कालें करचें आतां थोड्या राष्ट्रांनी खंय क्रिस्तांव लोक चड आसा गी वय थंयसर म्हळ्यार एंटिक्स म्हणटात न्ही म्हळ्यार पुरातन वस्तू वय हाका लायब्ररी आसात आनी ते आमकां विळासी दितात थंय आमी पोरने बायबल्स तांकां धडयेत आनी ती बऱ्या तरान दवरतात ओके एक गौरव दिवन तसले पोरने बूक बायबल दवरतात थोड्या कडेन रिसायकलिंग सिस्टमूय आसता ओके तशें रिसायकलिंग सिस्टमाक दिवयेत आमी बायबल आनी थोड्या कडेन आमी आमच्याच घरांनी ल्हानशी पेट करून ल्हानसो बॉक्स करून एक दायज म्हणलें भांगार कशें दवरता गे आमी तशी आमी सांबाळून दवरयेत जर तर दुसरी कसलीच वाट ना आमी एक ल्हानशें मागणें म्हणून तो बायबल पुरूंकी जाता या बायबल उलोवंकी जाता ओके
पूण एक ताका एक रीत आसा मागण्याची एक रीत हय म्हळ्यार आनी कोणाच्या हातान पडून ते वायट वापर जायनातले बरे सांबाळचे खातीर आनी तूं आतां सादारण बायबलांत लागीं लागीं 70 आनी 3 पुस्तकां आसात म्हळें खंयच्या खंयच्या नमुन्याची पुस्तकां तूं आसात कितले भाग आसात या खंयच्या खंयच्या नमुन्याचे पुस्तकां आसात मुख्य जावन दोन भाग आसात पोरनो सोल्लो आनी नवो सोल्लो आनी तूं लॉ बुक ऑफ लॉ म्हळ्यार कोंकणीन काडलें म्हणयात फादर लॉ नियमशास्त्र हय ताचेच बूक आसात मागीर आमची साम्स किर्तनां आसात म्हळ्यार पोएट्री न्ही पोएम्स तशें मागीर विजडम लिटरेचर जाणवायेचे ग्रंथ आसात मागीर आमी नव्या सल्ल्याक येताना आमकां गॉस्पल्स मेळटात वांजेल मेळटात आनी एपोकलिप्टीक लिटरेचर म्हळ्यार रेव्हेलेशन्स म्हळ्यार उगडापणाची ग्रंथां आसात मागीर पत्रांय आसात वय आनी पोरण्या सोल्ल्यांत प्रोफेटीक लिटरेचर म्हणटात प्रोफेटीक लिटरेचर म्हळ्यार प्रवादीचे ग्रंथ ते आसात म्हळ्यार एक दुसऱ्या वर्गाचे पुस्तक हांगा आसात बायबलांत आतां बायबल क्रिस्तांव मात्र आसतना सगळ्यांय वाचतात सकड मनशांय वाचतात तशें म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तक कोणेय प्रगट करी येतागी म्हण सांगल्यार पवित्र पुस्तका विशयांत कोणेय प्रवचन करी येतागी खंयच्याय मनशान या तरबेती जोडलेल्या मनशांनी मात्र ती करीचे बायबल प्रगट करूंक सगळ्यांक अनुमती आसा कोणे बाप्तिस्मो जोडलागी या जोडून नागी सगळ्यांक अनुमती आसा म्हाका त्या कॅनन लॉच्या नंबर म्हाका उडासना कॅनन लॉ जाल्यार हे सांगता आमी बायबल प्रकट करीचे म्हणून आनी पूण मुख्य जावन बायबलाचे विशयी बरी परिचय जायचे कोणाक आमी समजोवणी दिवचे जाल्यार बायबला विशयी आमकां आमी दुसऱ्यांक तिळसूंक आमकां बायबलाची बरी जाणवाय जायचे देखून पयलें जावन एका व्यक्तीन तो बायबल बऱ्या रितीन वाचचे सबार फावटी वाचचे म्हज्यात दिवसेंत थोडे लायक आसात कॅटेकिस्टांनी पुरा थोड्यांनी बायबल 40 फावटी वाचला 40 फावटी तांकां बरी जाणवाय आसा बायबला विशयी तस जाल्यार हांव चिंता बायबल विशयंत सर्मावंगी या दोतोनगी कितें शिकोवन दिवचें आसा की या प्रिचींग दिव्येत कोणी एकलो मनीस म्हणटा म्हाका पवित्र आत्म्याचें देणें आसा म्हणटा आनी ताच्या मागीर तो पवित्र पुस्तक परगटता आयकूंक बरें जाता सांगलें सारकें म्हूण दिसता पूण त्या मनशान सांगलें पवित्र आत्म्याच्याच प्रेरणगी या ताज्या कांय जाणवायन गी ताज्या स्वंत जाणवायन करता गी म्हणून कशें कळचें आमकां उदाहरण सांगचें जाल्यार सान पावल पयलें एक पातकी मनीस जावन आसलो पूण ताची मौत ताचें जीवन बदल्ल्या उपरांत तो बायबल असो या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो इतलो प्रचारक जालो गी तो ताणें आमकां मुस्तू दिला देवाचें उतर आनी ताका जाल्यारय तो देवाचें उतर प्रगट करतना ताकाय साबार जण विरोधी आसले ओ समाज सांगता गी ना गी म्हणलें एक दुबावी आसलो लोकांक थोड्या लोकांक पयलें जावन एक गूण मनशाची जिणी आनी तो मनीस कितें दुसऱ्यांक सांगता गी तांतू समासाजे ताळपडाचे तांतू तें इम्पॉर्टंट आनी पवित्र आत्म्या त्या मनशाक पवित्र आत्म्याचें तें देणें आसा जाल्यार बायबलाच्या विशयंत तो मनीस समाकरण दुसऱ्यांक समजयतलो तशें थोडे लक्षण मनशां तें आमकां पळोवंक मेळटात या मनीस बायबला विशयंत आमकां समाज सांगता गी ना गी ह्या मनशाक नीज जावन पवित्र आत्मे तें देणें लाभलां गी ना गी म्हणून पूण संवसारांत आजूनय जाल्यार थोडे पवित्र आत्म्यान नातिल्ले आसा म्हणून थोडे फावटी म्हळ्यार बायबला विशयंत उलोवचेय आसात देखून विचारचें म्हण सांगणार
सडन एकलो मनीस एकच बोट एकलो म्हाका पवित्र आत्म्याचे देणे मेळ्ळा म्हणटा ताज्या मागीर तो परगट करून सुरू करता ताजे भोंवतणी एक पंगड बांदता आनी लोकांक कालंगी तो एक विशेष म्हूण भक्ता येतात आनी तो पंगड ताज्या भोंवतणी घुंवसो ते आंतू काय म्हण सांगल्यार इगर्जांनी आमकां फिरगजांनी पुरा फातर घेवनचें पळोवंक मेळना पूण थंयसर बारीक क्रियाळ आसता ते जाल्यार संदर्भाचेर वो मनीस परगट करता ते पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांगी या ताज्यात स्वंत आदाया खातीर करता गी म्हणलें सवाल थोडे फावटी उपजाता थोडे पट्टी तांच्या आदाया खातीर करतात आनी थोडे पट्टी इगर्जबातेंतल्यान भायर वचून आपूण इगर्जबातेक एक चॅलेंज दिता म्हणलें एक त्या मनोभावांनी करतात आनी जर तर तांकां पवित्र आत्मो आसा तांणी सांगची गरज ना म्हाका म्हणजे थंय पवित्र आत्मो आसा म्हणली सांगची गरज ना जेजून बप्तिस्म काण घेतना सर्गीन तावून तूं देवान ताका साक्ष दिल्या जेजून ताच्या उपरांत सांगलें म्हणजे थंय तो आत्मो आसा म्हणलें देखून ह्या मनशांनी सांगची गरज ना लोकांक तांची जिणी तांची म्हळ्यार तांचें जीवन कशें आसा गी आनी तांणी तें सांगचें तांच्या जिविताक ताळ पडटा गी म्हणून लोकांनी परकीचें ह्या विशयांत मागीर तांणी एक्सेप्ट करीत तुम्ही तिके वडोल सांगलें काय म्हण सांगल्यार तुमच्या दिएसींत पवित्र पुस्तक वाचिल्ले मस्तुपटी वाचिल्ले मनीस आसात म्हणून हांव चिंता ते पुरा दिएसीच्या तुमच्या खाल या तुमच्या पाद्राबांच्या खाल आसून सांगाता आसून ते वाचून परगट करचे तसले व्यक्ती म्हूण चिंता तांचे इतल्याकच न्ही बघार ते पवित्र सभेच्या सहवासांत आसून म्हळ्यार सुमार 40 जण कॅटेकिस्ट म्हज्या दिएसींत हाडलेनी वावरून नात दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक शिकोवन दिवन आसात बायबला विशयांत हांकां आमच्या आश्रमांत आमी तरबेती दिता पूण तांकां केदळा थंय एक देणें मेळ्ळा म्हूण भोगतागी थोड्यांनी मात्र 4-5 जाणांनी तांच्यात स्वार्था खातीर घरांनी लोकांक जमो करून मागण्या विधयांनी सोलोवन थंय प्रसार करतल्यांक हांवें तांकां आडकल गेल्या तुमी कितेंय जाल्यार तुमकां प्रसार करूंक आसा गी थंयच्या पाद्रबाच्या हाताखाल तुमी रावत जाय पाद्रबा कळीत आसा जे तुमी खंयच्या घरा वचून तुमी बायबलाच्या विशयांत उलयतात ती मागणे जमत करतात की पाद्रबा कळीत आसा जे थोडो लोक तें आयकूंक आयकना आमी कित्या पाद्रबाच्या ह्या बिस्पाच्या विशयांत आमी चिंतीचे ह्या कार्या खातीर हें देवाचें कार्य पूण पवित्र आत्मा आसतले मनीस केदाळ आयकलते आसतात फादर आनी इगर्जबाता कितें सांगता गी या इगर्जबातीचे वडील कितें सांगता गी तें चिंतून त्या कलत्यापणान आसतात मध्य प्रदेशांत एकलो आसा लायक तो म्हज्या दिएसीक हर एका वर्साक आमी आपयता ताका अशें हाडल्यांनी बरा वचून लोकांक समजोवच्या खातीर पूण तो येताना तेंच्या पाद्राबाक सांगून येता ताचें परमिशन काण घेवन येता येवन सांगता की हांव इतले दीस बरेली दिएसींत वावरून आसतलो म्हूण त्या मनशा थंय हें पवित्र आत्म्याचें देणें आसा पळोवंक मेळटा आमकां कलतेपण अशें आसा की काल म्हळ्यार कातोलिकांचो एक बायबल ऑर्थोडॉक्सांचो एक बायबल प्रोटेस्टंटाचो एक बायबल मागीर संवसाराचे सुमार लागी 50,000 एक सडीत पंगड आसा ते तांकां हर एकल्यांक एक तांचो म्हणलो बायबल आसा गी आसा तें विजिबल न्ही फादर प्रोटेस्टंट तांच्यांत एडिशन आसा तांचें मागीर आमचें कॅथलीक एडिशन आसात प्रोटेस्टंटान थोडे बूक आमकां आसले तांचे ते नांत आनी ऑर्थोडॉक्सान सुमार 81 बुक्स आसात 81 बूक आहात तांच्या बायबलांत तशें ताच्या चडय आसात आसूंक पुरो तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे तांणी ते काय म्हणल्यार कंपायल करून गेल्यात म्हळ्यार मार्टीन लुथरान हें बायबला विशयांत उलयल्या उपरांत इगर्ज ती विभाजन जालें आनी प्रोटेस्टंट पंगड मार्टीन लुथरा सांगाता गेलो त्या दळा ताणें 7 बूक आमचे तावन काडून
ताच्या बायबलांत हांव काडून देखून तांचे थंय खाली 66 मात्र आसात प्रोटेस्टंटांत वय तशें थोड्यांनी निर्णय काडून गेला आनी तो थोडो लोक मानता ताका तशें ऑर्थोडॉक्स प्रोटेस्टंट आनी कॅथलीक बायबल आसात फादर ओके 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 ते प्रोटेस्टंट म्हणटात सोला स्क्रिप्तुरा म्हळ्यार खाली पवित्र पुस्तक मात्र पुरो म्हणून बाच्या जोडी जे जाल्यार साल्वासांव जाय जाल्यार खाली पवित्र पुस्तक मात्र वाचल्यार पुरो म्हणलें चिंतप आसा आमच्या आतां कातोलीक पवित्र सभेन पळयत आसतना आमकां 7 संस्कार आसात देखून हें चिंतप म्हण सांगल्यार खाली पवित्र पुस्तक पुरो म्हणलें तें सारकें गी या पुरो गी हें आमकां साल्वासांव जोडी जे जाल्यार ह्या साक्रामेंतांची गरज आसा गी म्हणलें एक सवाल साल्वासांव देवाचें देणें आमकां इट्स अ फ्री गिफ्ट म्हणयत वय पूण त्या फ्री गिफ्ट एक्सेप्ट करूंक आमकां देवान ताच्या उतरां मारिफात एक शिकवण दिल्या ओके पूण ते खाली बायबल वाचल्यार मात्र पावना आमकां देवाच्या कृपेची गरज आसा देखून साक्रामेंत आमकां गरजेचें ओके वय ते जेजून घडल्यात देखून गरजेचें आमकां आनी ते साक्रामेंत आयल्या ती बायबलांत आणूंक न्हय वय देखून आमकां तें गरजेचें आमच्या जिविताक वय वय आमी जर तर पवित्र पुस्तक सुरवेर तावन अखेर पर्यंत वाचीत गेल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां मस्तू कडेन खायला पळोवंक मेळटात म्हळ्यार झुजां पळोवंक मेळटात आनी त्या झुजांनी सडाव जावन इज्रायल परजा तिका जीक मेळटा कित्याक म्हळ्यार देव तिजें सांगता आसता आमी नव्या सोल्ल्याक येता आसतना झुजां आनी काही एक पळोवंक मेळनात तशें म्हणटा आसतना पोरण्या सोल्ल्यांतलो देव झुजांचो देव गी आनी नव्या सोल्ल्यांत ती झुजां परा गेलीं देवा तावन अशें कांय देवा थंय पोरण्या सोल्ल्यांतल्या देवा थंय आनी नव्या सोल्ल्यांतल्या देवा थंय कांय बदलावण आयल्या गी म्हणलें चिंतप येता देवा विशयंत मनशाच्या तकलेंत सबार चिंतनां आसतात बायबलांत देवा विशयंत खाली झुजां मात्र नात वय वय देव दयाळ देव मोगाळ मायपाशी देव आमच्या पथकांक भक्षणे दिता तसले गुणी बायबलांत उल्लेख आसात वय झुजां आसल्या वेळार मनशाचें एक चिंतप आसतलें कित्याक म्हळ्यार जुदेव लोकांनी चिंतलें आमी देवाची परजा आनी आमकां हो देव राखतलो खंयच्याय स्थितींत आमकां राखतलो ओके आनी देव ह्या जुदेव परजेची कंट्रोल करता तांकां म्हणल्यार दाखोवच्या खातीर कोणें बायबल बरी लागी तांणी देवाक तो एक रूप दिला तें पूण तें मात्र आमी काण घेवंक नजो दुसरें आमी पळयचे देव दयाळ आसा मोगाळ आसा बक्षिता मायपासी मोगाळ तसले गुणी आमी देवाचे ती बायबल आमकां वाचूंक मेळटा आसतना वय आमी नव्या सल्ल्याक येताना ते गुण आमकां पळोवंक मेळटात देवाचे झुजांनी परान पयस जातात वय तो कठोर म्हणटात न्ही तो देव नपय जावन देव मोगाळ जाता जेजू क्रिस्त मारिफात वय 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 आमकां क्रिस्तांव समर्थ जेजू क्रिस्ता उपरांत आयले देखून आमी खाली नवो सोल्लो मात्र वाचल्यार पुरो गी कित्याक म्हळ्यार नव्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्ता तावन थंय तावन आमकां पळोवंक मेळटा पवित्र पुस्तक देखून आमकां पोरनो सोल्लो वाचची गरज आसा गी खाली नवो सोल्लो मात्र वाचल्यार पावना गी शिताक आमी साद घालून जेवचे न्ही फादर दुसरें नुस्तें आसता पळय वय वय ह्या देखून आमी दोनी वाचीचे कित्याक म्हळ्यार जेजूचे विशयंत पोरण्या सोल्लान साबार बरयला साबार फावटी आमकां वाचूंक मेळटा म्हळ्यार प्रवाद्यांनी सांगलां आनी संवसाराच्या सोडवणे खातीर जेजूक कशें देवान ताच्या योजनांत ह्या संवसाराक धाडलो गी ताचें फावंडेशन ताचें मूळ आमकां पोरण्या सोल्लांत मेळटा तशें आमी पोरनो सोल्लो बऱ्यान म्हळ्यार ध्यान दिवन पयलें आमी समजून काडून घेवचें त्या दळा मात्र आमकां जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयलो एक देवाचें योजन कशें आसलें आनी मनशाक तावन देवाक कसलें प्रतिक्रिया मेळ्ळ्या ह्या योजनाक तें पुरो आमी बऱ्या तरान समजूं देखून लोकांनी दोनी सोल्ले वाचीचे पोरनो सोल्ले नवो सोल्लो वाचीचे ओके ओके
नवो सोलो सारक्या रितीन आमी अर्थ करून काणगी जाल्यार पोरनो सोलो वाचची गरज आसा. आमकां पवित्र पुस्तकांत काल पळोवंक मेळटा म्हणल्यार देव इस्रायल प्रजे लागीं उलयलो. तशें म्हणटा आसतना देव केवल इस्रायल प्रजे लागीं मात्र उलयला की ह्या हेर लोकां लागीं तो उलयला. पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळचें देवान इस्रायल प्रजे लागीं उलयलें. हेरां लागीं तो उलयला की पयलें देव मुखेल्यां कडेन उलयला. मोइसे कडेन देव उलयलो, आरुणा कडेन देव उलयलो. ताचे उपरांत देव ताच्या परजे कडेन उलयलो, इस्रायला कडेन उलयलो. इस्रायला कडेन कित्याक म्हळ्यार देवान तो एक राष्ट्र, म्हजो राष्ट्र, आपणाचो राष्ट्र सोडवण्याची प्रारंभ एका जाग्यार जावंक जाय आसली, देखून इस्रायलाक देवान विंचलें. पूण ताच्या उपरांत देवाच्या उतरा मारिफात देव सगळ्या संवसारांत सकड मनशा कडेन उलयता. आमकां कान आनी आमची मोत समा आसा जाल्यार आमकां तें देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. ओके. आमी देवाचें उतर वाचून जाले उपरांत देवाचें उतर हें म्हणटा आमी, म्हळ्यार सिंग्युलर एकवचन. आमी वाचता आसतना तातूंत मस्त वाक्य आसतात, मस्त उतरां असतात. कायल्या खातीर आमी देवाचें उतर हें म्हणटा, देवाचीं उतरां ही म्हणना कित्याक ही म्हणून तें भोवशा आमचें कोंकणीचें ग्रामर जावंक पुरो. आमी इंग्लीश वर्डा गेल्यार द वर्ड ऑफ गॉड. द वर्ड ऑफ गॉड इज एंटायर बायबल. वर्ड ऑफ गॉड ऑल्सो वॉट वी रीड. आमी वाचलें त्या दिसा मिसा वेळार आमी कितें वाचता की तें. ओके. पूण आमी कोंकणीन जाल्यार देवाचें उतर हें म्हणटा आमी, म्हळ्यार त्या वेळा देव आमचे लागीं अशें उलयलो. म्हळ्यार आतां पयलें वचप जालें, त्या पयल्या वचपा मुखांतर देव आमचे लागीं आज उलयलो, देखून देवाचें उतर हें. ओके. मोगाच्या न्हू बिशप इग्नेशियस बारेली दिएसीचो धर्माध्यक्ष. ह्या दिएसी विचार सांगचें जाल्यार ही दिएसीज मस्त विस्तार. ह्या दिएसीजंत उत्तर प्रदेश आनी तशेंच उत्तराखंडाचे 9 जिल्ले आसात. आमी चिंतून पळोवं येता कितली विस्तार गी म्हणून. आनी ह्या इतल्या व्हडल्या विस्तार दिएसीजंत तांचें टोटल पॉप्युलेशन जनसंख्यो लागीं लागीं 1,30,00,000 पर्यंत आसा. आनी अशें आसता आसतना थंय असो कातोलिकांचो संख्यो मस्त उणें, एक 8,000 की भितर, म्हळ्यार 0.01 अशें मस्त उणो आसा. आनी सांगाताच थोडे क्रिस्तांव भक्ती थंयसर आसात म्हणून हांवें वाचलें पळयलें. मोगाच्या धर्माध्यक्षान तुमच्या लागीं विचारचें, इतले व्हडल्या विस्तार दिएसीजंत तुमकां खंडी जावन पैण करूंक मस्त चॅलेंजीस आसात. वेगवेगळे नमुन्याचे कांय भास संस्कृती ते आसूं पुरो. तुमकां थंयसर क्रिस्ताक साक्ष दिता आसतना कसले नक्कड नमुन्याचे चॅलेंजीस पंथावान तुमकां पळोवंक मेळटात. पयलें जावन आमच्या दोनी स्टेटांत UP आनी उत्तराखंड एंटी कन्वर्शन बिल आसात. दोनी कडेन आसात. हय, दोनी कडेन आसात. उत्तराखंड वॉज द फर्स्ट वन. आनी आमी उत्तराखंडांत एकदम वचून एक इगर्ज बांदूंक जायना. आमकां दोशी आसात त्या विशयान. देखून आमी पयलें आमचें मिसांव काम सुरू करचे कडेन थोड्या कडेन आमकां जागो मेळना, जागो दिवंक आयकनात. म्हळ्यार क्रिस्तांव म्हणल्यार कुडले तिके फाटीं सरतात. आनी देखून पयलें आमी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनान सुरू करचें आसलें. मागीर सकास आमी थंय एक 4-5 कुटुंबां सरवल्या उपरांत मात्र आमी एक इगर्ज बांदीत. सकास आमकां केदाळ थंय एक्सेप्टन्स मेळटा की त्या वेळार. हय. तसलीच परिस्थिती उत्तर प्रदेशाच्या जिल्ह्यांनी आसा की आसा. आतां आसा. कित्याक म्हळ्यार उत्तर प्रदेशांत ती एंटी कन्वर्शन बिल आसा. आनी थोडे ल्हान पंगड आसात हांगा कर्नाटकांत आसले बरीच. ओके ओके. हय. पूण येदोळ मुस्तोर तशें विशेश तांणी आमकां दसूना. आनी थोडे पट्टी कांय ल्हान प्रॉब्लम आसल्या वेळार तांचे कडेन अशेंच उलोवन संवाद करून आमी ताका एक समाधान हाडलां.
तुम्ही बिसाहेब जावच्या आधी तुमच्या DSCजंत आंतरधर्मी संमेलनांत आनी परत तुम्ही आसल्यात आनी लोकांची वळख तुमकां आसले देखून ते काय आता तुमकां उपकारा पडटा की तुमच्या मस्त उपकारा पडटा आता उपकार पडटा मस्त उपकारा पडटा आनी थोड्या ल्हान ल्हान पंगडा कडेन आमी तांच्या मुखेल्यां कडेन उलोवन सडाव जण आमकां दोशी आसचे आमच्या इस्कॉलांनी सडाव जण आनी आतां कितें म्हळ्यार आमचे थोडे कॅटिक्स गांवाक आनी हळ्ळेक गेल्ल्या वेळार थंय थोडे तरणाटे येवन तांकां तुवें आमच्या हळ्ळेक येवंक नजो तूं हांगा येवन धर्मांतरण करताय तशें एक म्हळ्यार ल्हान ल्हान संगती घडल्यात ओके ओके हांवें हें पळयलें काल म्हणटा तुमच्या DSCजंत सुमार लागला की 1,500 वयर क्रिस्त भक्त आसात म्हणून 15,000 आसात 15,000 आसात म्हळ्यार हे काय क्रिस्त भक्त म्हळ्यार काय क्रिस्त भक्त म्हळ्यार वो सगळो दुसऱ्या धर्माचो लोक आनी आमकां 4 आश्रम आसात तातूंत एक आसा अनुग्रह आश्रम म्हणून त्या आश्रमा मुखांतर हो लोक क्रिस्त भक्त जाला म्हळ्यार सडाव जावन लोकांनी येवचें भलायके खातीर ओके भलायके खातीर तांकां बरी भलायकी केदाळा लाभल्या की मागण्या मुखांतर या बायबला विशयांत वाचल्या उपरांत या शर्मावळारांनी पुरा तांकां कितें म्हणी बरेंपण जालां गी तशें ते जेजूक पातयेलात ओके वय पूण तांकां आमी येदोळ बाप्तिस्म दिवना वय थोडे सुमार एक 15-20 वर्सां जावन क्रिस्त भक्त जावन आजून जाल्यार इगर्जेक येतात आराधनांत सहभागी जातात मिसांत सहभागी जातात वय आदल्या काळार ते कॅटाक्युमेन्स म्हळ्यार मुखार पवित्र स्नान घेवंक तयार जावन आसताले ते हे काय त्या वर्गाचे मनीस की तशेंच आसता अजून जाल्यार बप्तिस्म दिवयेत आमी थोड्यात तांकां दोतोन मागणी थोड्यांक आमच्या क्रिस्त म्हळ्यार कॅथोलीक लोकांच्या की बरी भक्त बरें मागणें तांच्या कुटुंबांत आसा हय मोगाच्या विशयाकानो बिशप इग्नेशियस डिसोजा आमच्या संगी सबार वेळ तांणी करचिलो लांब वेळ आनी तशेंच आमकां भोव अपूर्बायेन पवित्र पुस्तकाची बरी जाणवाय दिली कित्याक म्हळ्यार ते एका रितीन सांगचें जाल्यार पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन केल्लें लायसन्शिएट ताज्या मागीर PhD तांणी बिब्लिकल थियोलॉजी हांतूंत केल्या आमकां आणखी अवकाश मेळ्ळो जाल्यार तांच्या लागीं संवाद करूंक मस्त बरें आसलें ते ह्या पोवटी कितें रजे रायिल्ले आमकां मेळ्ळे देखून तांचो भोव अमूल्य वेळ आमच्या लागीं करसून आमकां बरी जाणवाय दिल्ले खातीर तुमच्या समेस्तांच्या नांवान बिशप इग्नेशियस डिसोजा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा दोनील तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच मोगाच्यानो तुमकां आज आमी चलयल्ल्या ह्या संवादा विशीं ह्या फाटल्या 2 आयतारांनी चलयल्ल्या संवादा विशीं कांय सवालां विचारूंक आसत जाल्यार आमी येदोळसो सबार प्रतिक्रिया आमकां मेळ्ळ्यात हे कार्यक्रम बरें लागलां आनी थोड्यांनी सवालां विचारलीं आसात तांकां आमी मुखल्या दिसांनी जाप दिता तुमकां आनी तेच प्रमाणे आयच्या ह्या संवादाक लागून तुमच्या लागीं कांय सवाल आसा जाल्यार तुमी आमकां खंडीत जावन सवालां विचार येता वॉट्सॅपाचे नंबर आसा 9449821580 आनी एक नंबर आसा 9449825580 तुमी ईमेला मुखांतरी आमकां कळीत करी येता onilds@gmail.com ह्या कार्यक्रमांत भाग घेतल्यार तुमकां समेस्तां की परत हे पोवटी देव बरें करूं म्हणटा मुखल्या अंक्यांत मेळया समर्थ आनी सावाला
सान तुमसार जाता असताना सडय आमचो भावार सासवा खडा तितलो भावार्थ आसल्यार कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडय आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावार सासवा खडा तितलो भावार्थ आसल्यार कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.